नमस्कार. दनपारच्या खबरात ज्ञानेश्वर वर्काचो येवकार खबरो विस्तारान. भारताचो आदलो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंग संवसाराक अंतरलो. पिरायेच्या 92 वर्साचेर ताणें निमाणो श्वास घेतलो. काल एम्स हॉस्पिटलात सोंपलो. प्रधानमंत्री मोदी, घरमंत्री शहा, राष्ट्रपती, काँग्रेस फुडारी आणि गोयच्या मुख्यमंत्र्या सयत सगळ्या राजकीय फुडाऱ्यांनी सोशल मिडियाचेर ट्वीट करून दुःख उक्तायला. फाल्यां निमाणे संस्कार जातले. फुडले 7 दीस कसलेच सरकारी कार्यावळी जावचे ना. गोयच्या ट्युरिझमाचो दर्जो पडला. हॉटेल, वॉटर स्पोर्टिंगवाले ट्युरिस्टांक लुटतात म्हूण सोशल मिडियाचेर इन्फ्लुएन्सरांनी कॅम्पेन चलयल्या. गोयचे हॉटेलवाले म्हणटा इन्फ्लुएन्सर पब्लिसिटी खातीर असले रील काडून व्हायरल करतात. सरकारान असल्यांचेर खर कारवाय करची म्हूण पर्यटन मळावेले जाणकार मागतात. हॉटेल, वॉटर स्पोर्टिंग वाले पर्यटकांक लुटतात म्हणून सोशल मीडियाचेर इन्फ्लुएन्सरांनी कॅम्पेन चलयल्या. मजगत ह्या प्रकाराचेर हॉटेल व्यावसायिकांनी आपले मत मांडला. Goa being the most popular tourism destination in India is definitely on the radar for negative news or sensational news, and we have to counter this news with positive stories on Goa, of which there are plenty. But more importantly, we also have to use the feedback received on a few stray incidents to ensure that systems are put in place so that these incidents are not repeated. आयज पासून म्हाका क्रिसमस न्यू इयराची राश आसताली नॉर्मल हा. लोकांक कितें दिसता लोक लेस हा म्हणून. ऑलवेज बिफोर क्रिसमस न्यू इयर तुका लोक लेस जाता आनी लोक मागीर ते हॉलिडेक येतात. सो एज फार एज आय एम कन्सर्न, वॉट एवर इज बीन सेड बाय दोज इन्फ्लुएन्सर्स, दे हॅव एन अल्टिरियर मोटिव. Right now what Goa is going through is over-tourism. We've been having over-tourism like many parts of the world, and the over-tourism in Goa is very low-profile tourism, and that's the crowd that's sitting and crying and complaining, which is actually good for Goa. Yes, we'll have a hit over there for some time, but that's great for Goa because over-tourism of that quality we don't want. And if they're talking of Thailand being cheaper and Vietnam being cheaper, let them go there in the same numbers without civic sense, throw garbage around, behave the way they do, drunk driving, and they will be thrown out from those countries also. And then we should be smart and not have them back in Goa, but we can't do anything because this is India. You don't need a visa for Goa. To counter this, I am appealing to all the influencers of Goa. आमचे गोंयचे जे इन्फ्लुएन्सर्स आहा तेंच्यांनी एका कडेन येवचे आनी तेंकां जबाब दिवचो. म्हणजे सारको स्ट्रेट फॉरवर्ड दे हॅव टू टॉक our influencers and tell them from where you got this data, who is feeding you this data, why are you all after Goa, reason kide, why are the influencers across the country after Goa, why they are against Goa. All of a sudden they started talking against Goa. All this time they were never talking against Goa. जमीन बळकावपाच्या केशीत अटक केल्लो मुख्य सूत्रधार सिद्दकीची भलायकी खंय हाल्ली. ब्रेस्तारा ताका जीएमसीत व्हेल्लो. उपचार करून सिद्दकीक परत पोरणे गोंय पुलिसांचे कस्टडीत धाडला. मायनर फेरीच. जीएमसीत खंय उपचाराक व्हेल्लो. आतां बरो आसा. फरारी सुलेमानान 8 दिसांत 6 राज्यांनी 8 सुवातो बदलिल्ल्यो. सुलेमानाच्या बायलेक 14 दीस ज्युडिशियल कस्टडी दिल्या. राजकीय मळाचेर सध्या तरेतरेच्यो वावड्यो. कथीत दिल्ली भोवडे उपरांत प्रवीण आर्लेकराची मुख्यमंत्र्या बरोबर मंत्रालयात बसका. बसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रवीणाक बरोबर घेवन भायर सरलो. दोगूय एकेच गाडयेन गेल्यात. राजकीय घडामोडींचेर मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार मिडियाक कूस मारली. सनबर्नाचेरूय सध्या आर्लेकराचो आवाज ना. कांय दिसां पयलीं मुख्यमंत्री 3 आमदारां वांगडा घेवन दिल्लीक वचून आयलो. ते उपरांत पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकराचो कथीत दिल्ली दौरो. आमदार प्रवीण आर्लेकराक आमदारकीचो राजिनामो दिवंक सांगला म्हणून वावडी. कथीत दिल्ली भोवडे उपरांत प्रवीण भागवत कथेच्या कार्यावळीक मुख्यमंत्र्या वांगडा दिश्टी पडलो. मात ती भेट अनौपचारीक आशिल्ली. ब्रेस्तारा आमदार प्रवीण परत मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळो. मंत्रालयात बसका जाली. बसके उपरांत मुख्यमंत्री प्रवीणाक वांगडा घेवन भायर सरलो. प्रवीणूय मुख्यमंत्र्याच्या गाडयेन भायर सरलो. राजकीय घडामोडीचेर मुख्यमंत्र्याक विचारल्यार दोगांनी मिडियाक कट मारलो. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.
बुधवारा कळंगुटे अपघातात घाळपणा खातीर दोगांक अटक. बोट ऑपरेटर आणि हेल्पराक धरलो. बोटीच्या मालकाकूय अटक जातली म्हूण कळटा. बोटीत ताकी परस प्रवाशी आशिल्ले. ओव्हरलोडेड बोट उमथली. 13 जाणांच्या ताकीचे बोटीत 25 जाण. घडणुके आदीचे बोटींतल्या कांय फोटो आनी व्हिडिओन स्पश्ट दिसता. मायकल सुवातेर पावलो. कॅप्टन ऑफ पोर्टान बोटीचें लायसन्स सस्पेंड केला. खेड रत्नागिरीच्या पोफळकर फॅमिलीतली 13 जाणां बुधवार दिसा सकाळी कळंगूट दर्यावेळेर कांय वेळा खातीर आयिल्ली. अर्द पाऊणवर बोटिंग करून फुडें तिरुपतीक वचपाचो तांचो प्लान आशिल्लो. मात मनरिजवणीची ही ट्रीप हे फॅमिलीक सामकी म्हारग पडली. बुधवारा सकाळी कळंगूट दर्यांत प्रवाशांक घेवन गेल्ली ही बोट ओव्हरलोडाक लागून उमथली आनी हे घडणुकेंत सूर्यकांत पोफळकर सोंपलो. जाल्यार ताच्या 5 वर्सांच्या पुता सयत हेर 5 जाणांची भलायकी गंभीर आसा. बोट मालक एन्थनी कुतिनोन केल्ल्या दाव्या प्रमाण बोटीत 13 जाण आशिल्ले. आणि बोटीन 10+2 एकलो हेल्पर आसलो आमचो आनी एकलो ड्रायव्हर आसलो चलयता पळय तो. मात भायर पडिल्ल्या सूर्यकांत पोफळकराच्या घरकान्नीन सांगिल्ले प्रमाण बोटीत 25 प्रवाशी आशिल्ले खंय. ह्या घडणुके आदींचे बोटींतले व्हिडिओ आणि फोटो मुखार आयल्यात. बोटीमध्ये किती जण होते? 25-26 जण होते. ओके. आमची घरची 13 फॅमिली बाकी दुसरे होते. बोटीत खरें म्हळ्यार ल्हान भुरग्यांक व्हरपाक परवानगी ना. मात कुतिनो सांगता ते प्रमाण फामिलीन खंय भुरग्यांक व्हरपाचो आग्रो धरलो. जाल्यार सारिका पोफळकर सांगता ते प्रमाण भुरग्यांक परवानगी ना म्हण तांकां सांगूं ना आनी जॅकेटां दिता म्हण सांगून लेगीत भुरग्यांक जॅकेट दिलें ना. पूण अशें धाकटी भुरगीं बोटीन घेवप हे योग्य आसा हें? तुमी सेफ्टी म्हणून कितें घेयना तो भुरगो ते फॅमिली वांगडा आसलो. ते फॅमिली म्हणून आमच्या भुरग्याक आमच्या वांगडा व्हरपूच जाय. आमी एक्चुअली भुरग्यांक घेयना तो म्हणून आमी भुरग्यांक व्हरता आमच्या वांगडा. अच्छा. हय ताका लागून तो घेवन गेलो कस्टमर. तुम्हाला त्यांनी सांगितलं होतं छोट्या मुलांना अलाउड नाही म्हणून? नाही, ते बोलले आम्ही छोट्या मुलांना बोटीमध्ये जॅकेट देऊ, पण आम्ही बोटीमध्ये गेलो त्यांनी जॅकेट दिले नाही आम्हाला. कोणालाच दिलं नाही म्हणजे आम्हाला ते छोट्या मुलांना नाही दिलं. बोट बंद पडपाविशीं लेगीत बोटवालो आनी पोफळकार फामील वेगवेगळेच कितें सांगता. बोट वयता आसतना ती मातयेक इंजीन फाल्लें आनी बोट टर्न जाली. टर्न जायना फुडें तेन्ना तेजेर वोसाड बसली आनी ती बोट टर्न जाली भितर. आनी तेन्नाच मागीर सगलो आमचो क्रू धांवलो. मागीर आमी सगळे धांवले. तिका म्हणसर पत्तिता म्हणसर मातशें कोण थोडे लोक उदक पियेले. आम्ही बोटीमध्ये बसलो आणि थोडा वेळ गेलो पुढे. ते पहिली लाट आली बोटी पुढे. अजून थोडे पुढे गेलो तर अजून थोडीशी अशी कुशी म्हणजे पूर्ण असं बॅलन्स होत नव्हता बोटीचा. अजून पुढे गेलो पूर्ण मोठी लाट आली बोट पडली. घडणुकेत निश्काळजीपणा खातीर बोट ऑपरेटर आनी हेल्पराक अटक केल्या. बोट मालकाकूय अटक जातली खंय. कॅप्टन ऑफ पोर्ट्सान बोटीचें लायसन्स सस्पेंड केलां. थळावो आमदार मायकल लोबोन घडणूक थळाची पळोवणी केली. असो फुडें आनीक इन्सिडंट जावचो न्हू अशें आख्खे संवसाराक वॉटर स्पोर्ट्स चालू आहा. बरो वॉटर स्पोर्ट्स चालू आहा. सो थिंगा सगळे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स मारलेले आहा बोर्डाचेर. ते हिंगासर जावचे आमच्या गोंयान म्हणून आमी आयज येयल्या. ट्युरिजम डिपार्टमेंटाकूय सांगता हांव, कॅप्टन ऑफ पोर्टाकूय सांगता हांव, यू ऑल शूड सी दॅट बिफोर दे स्टार्ट द सीजन स्टार्ट्स तुमी येवन चॅक करूंक जाय तेंचो कावंटर आनी ते बोर्ड आहा वो ना ते रुल्स एंड रेग्युलेशन्स आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. प्रुडंटा खातीर श्याम फट्टे. अंदू बऱ्यापैकी थंडी पडिल्ल्यान आंबे आणि काजू बरो चवरल्यात. पिकूय बरें येतलें म्हूण शेतकीय संचालक संदीप फळदेसाय प्रुडंटा कडेन उलयलो. थंडी पडल्यार चवर बरें येता. तिगले जाल्यार अंदू बरें पीक आसा म्हूण संचालक सांगता. अंदू हवामान पळयल्यार सध्या तरी मदीं पावसाची शक्यता दिसना. पावस पडल्यार मात पिकाक मारक. अंदूचो जर ट्रेंड आमी पळयलो जाल्यार आमकां म्हाका दिसता मिड नोव्हेंबर म्हणल्यार आमकां अंदू वर्साक पावस पडले कडेन आसा. जेणे करून जमनी भितर उदकाचो जो पळय सांठो आसा मॉइश्चर कंटेंट आमी म्हणटा तो बऱ्यापैकी आसा. आनी सेकेंडली अंदू वर्साक आमकां थंडी बी बरी पडल्या. म्हणजे थंडी जेन्ना बरी पडटा तेन्ना काजू आनी आंब्याचें जें झाड आसा ताका फ्लावरींग बरें जाता. जे पळय काजूचें आनी आंब्याचें झाड जें डॉर्मंट स्टेजीचेर आसता. डॉर्मंट म्हणल्यार अशें मोनी जावन उरले कडेन उरता तें. ताका सडनली थंडी पडट्या बरोबर ताका एक फुटवो येता आनी त्या फुटव्यांतल्यान तेंचें फ्लावरींग जाता. सो अशी स्टेज सद्या आसा आमची गोंयची क्लायमेट जें आसा सद्याक तें अशें आसा ह्या कंडिशनाक. आमचो जर एवरेज जर टेम्परेचर जर पळयलो ह्या दिसांतलो रातचो जाल्यार बिटवीन 20 to 30 डिग्रीसाचेर आसा. जो सामको काजूक आनी आंब्या खातीर
फ्लावरिंगा खातीर एकदम बरी कंडिशन आसा आनीक पॉलिनेशनूय बरें जाता. अशा वेळाचेर मागीर आनी सेकंडली अशी कंडिशन जर असलें जाल्यार ताका मागीर फ्रूट सेट जो पळय आसा तोय बरो जाता. सिजनल आतां ही थंडेचो जर ट्रेंड जर पळयलो जाल्यार ताका सिजनल पावस पडपाची पॉसिबिलिटी कमी. फ्लावरिंग स्टेजीचेर आसतना जर पावस पडलो जाल्यार खुबसो इफेक्ट जाता, ना म्हणना हांव, पूण अंदू तशी जावपाची पॉसिबिलिटी ना अशी म्हाका तरी दिसता सध्या तरी. घेऊया ल्हानसो ब्रेक, पळयत रावात प्रुडंट. ओल्ड गोवा सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशनाच्या कामांची 47 टेंडरां PWDन वाडोवन दिल्या म्हूण शिवसेनेच्या जितेश कामताची हायकोर्टात PIL याचिका कागाळ म्हूण विजिलन्साक धाडल्या. विजिलन्स चौकशी करता म्हूण सरकारान कोर्टाक सांगला. रिपोर्ट दिवचो म्हूण विजिलन्साचे PWDक निर्देश, तितल्यार याचिकेचो निकाल लागलो. Shivsena leader Jitesh Kamath, who is a contractor by profession, had filed a public interest litigation before the High Court, contending that he felt that work tender for the St. Francis Xavier exposition has been manipulated and it has been highly quoted than the real price. Then the High Court issued notice to Goa government, and Goa government in reply contended that the petition of Jitesh Kamath has been forwarded as complaint to Vigilance Department, and the Vigilance Department has initiated inquiry into it and has written to PWD to give explanation or a summary report regarding these allegations. Accepting the statement of Goa government, the High Court has disposed of the PIL but has finally observed that it is expected that Vigilance Department will take this matter to its logical conclusion. Mukesh Kumar for Prudent. काल 3 वेगवेगळ्या जाग्यांचेर 3 अपघात. गोंयांत नातला मनोग आयिल्ल्या फामिलीक परत केरळांत वतना बेळगांव गोंय राष्ट्रीय म्हामार्गाचेर रामनगरांत एक्सिडंट. काणकोणा करमल घाटात एका कारीचो सेल्फ एक्सिडंट. गाडयेंत एक बायल आशिल्ली, तिका दुखापत जाल्या. फार्मागुडी कोण्या 3 गाडयांचो एक्सिडंट, 4 जाण जखमी. क्रिसमस साजरो करपा खातीर केरळची एक फॅमिली गोव्यात गेल्ली आणि गोव्यात क्रिसमस साजरो केल्यानंतर ती परतून आपल्या गावात वचत असतानाच बेळगाव गोवा या नॅशनल हायवेचेर आस्तोलीच्या ब्रिजचा त्या ब्रिजाच्या लागींच त्या कारचे ॲक्सिडंट झालेले असतात आणि त्या ॲक्सिडंटात सुदैवान त्या फॅमिलीची जी 4 जण असतात ते बचावलेले असतात. रस्त्यार खड्डे असल्या कारणान खड्डो चुकोवपाच्या नादात ही कार आसा ती रस्त्या भायर गेल्ली आणि रस्त्या भायर जी चर असली त्या चरीत ती पडली. मात्र त्या वेळाचेर ड्रायव्हर तसेच लहान भुरगे आणि एक लेडीज असे एकूण 4 जण त्या वाहनात आशिल्ले. मात्र तांकां कांयच जावं ना अशी माहिती पुलिसांनी दिल्ली आसा. काणकोण करमल घाटाचेर एक सेल्फ एक्सिडेंट जालो. ही कार एक दादलो आनी बायल पंचवाडीच्यान काणकोण येताली तेन्ना हो नेमको सायडीच्यान कसो गेलो हें अजून कारण स्पश्ट जावना. आमी पळोवपाक शकता की एक डिवायडरा हिट करून ही गाडी अशी रावल्ली आसा आनी ही हांगा सामकी कडेर रावल्ली आसा. खोल दरी आसा, 1 फूट सुद्दां सायडीक गेली जाल्यार ही गाडी उलटून सकयल पडपाची आसा. एक्सिडेंटा भितर जो दादलो आशिल्लो तेवटच्यान ताका किरकोळ जखम जाली आनी बायल जी आशिल्ली ती बायल भितर ट्रॅप जावन उरली गाडये भितर. स्थानीक जे हांगच्यान यो वच करताले तेणी त्या बायलेक काडली आनी 108 कॉल केले. 108तल्यान ताका मडगांवच्या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ले आसा. म्हाज्या फाटल्यान पळयता हो कोण्या हांगासर एक वरभर पयलीं एक मेजर एक्सिडेंट जालो आसा. हितूर 3 गाडयो इन्वॉल्व जाल्ल्यो आसा. एक नेक्सा गाडी, तो ड्रायव्हराचें म्हणणें आहा की आपल्याक सायडीच्यान कोण तरी ओवरटेक करतालो म्हणून आपूण आपूच जालें आनी हे सायडीन रायटान मारून घेतली म्हणून गाडी आनी खंय तरी परत स्टेरींग तेजे ताब्यान येवना म्हणून. माणसाचें नांव फोंड्या वतालो. तुमची ही गाडी मागीर कितें जालें जाणा लेफ्टान कोणी तरी म्हाका ओवरटेक केलो. म्हाका त्या खातीर कितें म्हणून हांवें गाडी घेतली पळय रायटान ती म्हाका परती गाडी त्या वाटेन घेवपाची कितें मला तर कळना. परत स्टेरींग लॉक जालें, लॉक जालें. पण जी तेणें डॅश मारलेली आहा तितूर एक एमएच वॅगनार जी आहा तितूर जवळ जवळ 5 जाणांची फॅमिली आसलेली. तांकां सगळ्यांक मार लागलेलो आसा. आनी त्याच प्रमाणे ह्या वॅगनारीच्या गाडये फाटल्यान आनी टॅक्सी गाडी येताली तितूरय त्या गाडीक डॅमेज जाल्ले आसा. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीचे मन की बात कार्यावळीचेर आशिल्लो मोदी लॉक
कन्व्हर्सेशन फॉर अ विकसीत भारत पुस्तक लॉन्च केले. दोतोर आश्विन फर्नांडिसान बरयल्ल्या ह्या पुस्तकात मन की बात हे रेडिओ कार्यावळीचो प्रभाव आणि परिणामांचेर उजवाड घातला. मोदी अलॉग ह्या बुकाचें इनॉग्रंट म्हजे हस्ते आतांच जालें. डॉक्टर आश्विन फर्नांडीस आमचो एक गोंयकार जो UK रावता आनी ताणें मोदीच्या मन की बात ह्या कार्यक्रमांतलो सर्वे केलो. सर्वे करून लोकां मदीं कशा पद्दतीन हो बूक पावला हें ताणें सर्वे करून आपल्या रिपोर्टांतल्यान मोदी अलॉग हो बूक लोकां मदीं काडलो. खरोखरूच हांव ताका कॉंग्रेच्युलेट करता की ताणें मन की बात हो कार्यक्रम कशा पद्दतीन लोकां मदीं रेजोनेट जाला हे इंटरनॅशनल लेवलाचेर पावोवपा खातीर यशस्वी जालो. मन की बात हो फक्त कार्यक्रम न्ही, तर मन की बात ह्या कार्यक्रमांतल्यान माननीय मोदीजी पयले प्रधानमंत्री आसतले जे कंटिन्युअसली एवरी मंथ लोकां वांगडा उलयता, लोकां वांगडा डायरेक्टली डायलॉग करता. आतां पर्यंत पुराय 75 वर्सां अशा पद्दतीचो कार्यक्रम किंवा अशा पद्दतीच्या खंयच्याच देशात पंतप्रधान डायरेक्टली दर म्हयन्याक लोकां कडेन उलयता हें कदापि शक्य ना. हें फक्त माननीय मोदीजीच्या कार्यकाळांत तांच्यांनी सातत्यान पयल्या दिसांतल्यान दर म्हयन्याक लोकां कडेन उलोवपाक सुरवात केली आनी तेजो इफेक्ट आमकां खूब मोठ्या प्रमाणात दिसपाक लागलेलो आसा. Now this book is not a celebration of our Prime Minister, but is a celebration of the collective aspirations of all the 1.4 crore, 1.4 billion Indians across across India, and it is also the work of what the people are doing and how our Prime Minister has been talking to them through the monthly radio program called Man Ki Baat. So it's a compilation, it's a review of 100 episodes of Man Ki Baat put into various themes meant for an international audience. And there are some special things in the book which talks about things like Beti Bachao, Beti Padhao. We're looking at the Jan Dhan Yojana, which looked at bank accounts. So it is a book which is meant for the masses. It's a collective aspiration of us Indians. सेंट झेवियराच्या एक्सपोजिशना निमतान आज प्रोजेक्ट मॅपिंगाचो वापर करून खासा शो वेनरेशन 1 वर आदी 5 वरांचेर बंद जातले. एक्सपोजिशन समितीचो संयोजक हेनरी फाल्काओ सांगता. शो खातीर येवपी लोकांक 5 उपरांत गेट उक्ती करतले. शो सगळ्यांक खातीर फ्री आसतलो. My dear friends, tomorrow is the 27th of December and tomorrow we have the Shillong Chamber Choir performing on the lawns of the Sea Cathedral. In view of this, tomorrow the veneration of the sacred relics will close early. The main gate of entry for veneration will be closed at 5 o'clock instead of 6 o'clock in the evening. The show will begin at 7 o'clock in the evening and will go up to 10 o'clock. It is a 3-hour show. The entry for the show is free, but I request all those who would like to come for the show, please be seated in your places at least by 6:45. The gates for the show will be opened at 5:30 in the evening. So you are most welcome to come and occupy the places which will be on first come, first serve basis. The Shillong Chamber Choir, as we know, is a world famous choir. Tomorrow they will be performing here with us some Christmas carols, also some hymns, biblical hymns for which they are very famous for. Since this is a spiritual program, a religious program, we are in the mood of Christmas. It will be more Christmas carols and other religious hymns. So you are most welcome to come and watch this performance. गोयचो स्टार म्हूण फामाद आगाशेचो एंथनी रॉड्रिगेज उर्फ एंथनी दी आगासायान अंदू 1000 मायज नक्षत्रां करून स्वताचोच विक्रम मोडलो. पोरू ताणें 800 मायज नक्षत्रां केल्ली. 18 वर्सां तो नक्षत्रांचें प्रदर्शन करता. ट्युरिस्टांची घे गर्दी. ताची घरकान्नूय ताचे उमेदीत वांटेकार. नक्षत्रां करूंक लाग मोडटा मात एकूय विकना. खासा रिपोर्ट.
आज 2 दीस जाले लोक आउट ऑफ कंट्रोल. काल क्रिसमसाक उबे रावंक लेगून मेळून आहलें. इतलो म्हाका कास्तीक पडलो की बायक वयता तेन्ना सायडीक दवरचो पडलो. आय एम व्हेरी हॅपी कित्याक इतलो लोक पळय येता कंट्रोल करूंक जायना पळय तितलो. आनी कांय म्हाजी इश्टारां कॉमेंट्स केलेलीं जुन्याचे 13 तारखेर 13 म्हाजो बर्थडे जावन आसा. 7 तारखेर कडेन मागोन हांवें स्टार्ट केलेली. तरी पूण इतलें करूनय आयज म्हाका इतलो हॅपिनेस जाला. आनी हांवें एक बोट केल्या थिंगा संत फ्रांसीस झेवियराची जी तेजी हातीन तिमास आहा ती दर्यांत पडटाली ती कुल्ली घेवन येता ती हांवें सारकें दाखयलां. 1000+ हांवें 1000+ हांवें ती म्हाजी कला लोक येवन चोयता आनी म्हाका एकदम उमेद दिता. आनी इतली उमेद दिताय तूं कोणें इतलीं कशीं इश्टारां जातात काय म्हूण. सगल्या लोकांक हांव काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा. So this is the first time I'm visiting and I'm really regretting that, you know, for the last 2 years I've been in Goa and never came to this place. Thanks to Mr. Anthony, so beautifully done. I don't feel like leaving this place. He has done, uncle has done his background only. So much of hard work, so much of glitter, and I have no words to explain. हांगा येवन म्हाका एकदम सामकें चड खुशालकाय दिसली. बुलेटिन इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाचे आतां न्यूज आनी प्रोग्राम 2 यूट्यूब चॅनल्स. हे न्यूज बुलेटिन पळोवपाक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.